Doctor, what is fibroids? Are they a part of the normal uterine morphology of a woman, or is it something abnormal? सो जेन्ना आमी म्हणटात की फायब्रॉयड हें कितें तर मोस्ट ऑफ द टायम्स फायब्रॉयड इज ऑलवेज कन्सिडर्ड की पिशवेन जावपी एक गांठ. आतां जेन्ना आमी पिशवेन जावपी गांठ म्हणटात किंवा ताका ट्युमर म्हणटात ताका आमकां खंयचे भागान ही गांठ उत्पन्न जाता हें आमकां सारकें क्लियर कळपाक जाय. तर पिशवेचे एका बायलेचे गर्भपिशवेचे 3 भाग असतात. पयलो भाग म्हणजे सगळ्यात भितरलो भाग जो असता ताका आमी एंडोमेट्रियम म्हणटात इंग्लिशीन आनी कोंकणीन म्हणत जाल्यार ती पाळयेची गादी. थंयच्यान दर म्हयन्याक जे बायलेक पाळी येता थंय तें रगत साचता. ताजे वयर मसल लेयर आसता आनी ताजे सरभोंवतणी पिशवेची कात आसता. सो फायब्रॉयड तो एक ट्युमर आसता जो मसल लेयर ताका आमी मायोमेट्रियम म्हणटात ह्या 2 भागां मदीं तो मसल लेयर आसता तातूंतल्यान उत्पन्न जावपी एक गांठ कळ्ळें न्ही. सो दॅट्स अबाउट फायब्रॉयड. इट इज युजली नॉट अ नॉर्मल thing to happen in a lady. It is always an abnormal growth, abnormal proliferation of the muscle. Right. So it is definitely not a normal phenomena to happen in a lady.